Hello students, in this video we are going to learn summary of memories of childhood from English subject for class 12. So memories of childhood unit जो असा तो two parts and divide केलो असा. So in this lesson two stories असा. So in this video आम्ही पळयतले पार्ट 1 ची जी स्टोरी असा पळय. सो हांगासर तुम्ही पिक्चरान पळोवंक शकता हे जे दोन ऑथर्स असा जिटकला सा आणि बामा हे जे दोन कॅरेक्टर्स असा हितून तेंच्यांनी आपली लायफांतली स्टोरी हांगासर एक इन्सिडंट जाला तेंच्या लायफान तो शेअर केला. सो एज अ चायल्डहूड जेन्ना ते इन द स्टेज ऑफ चायल्ड असले त्या टायमार तांकां जाय तशें पळय बिहेव करपाक मेळोंक ना. तांकां फोर्सफुली जे दुसऱ्यांक जाय ते तांकां करपाक लाय. सो हांगासर तेंच्यांनी तो आपलो इन्सिडंट शेअर केला. सो ह्या व्हिडिओन आमी जिटकाला साची स्टोरी पळयतले. So left hand side जी आसा ती जिटकाला सा. So here the story begins with Jitkala's first day in boarding school, कार्लिस्ल इंडियन स्कूल. सो हे एक बोर्डिंग स्कूल अमेरिकन बोर्डिंग स्कूलान जिटकाला साचे एडमिशन केल्ले तेजे पेरंट्सान. सो तेजे अमेरिकेक आसा. ओके, सो आतां अमेरिकेक असल्या कारणान अमेरिकेचे जे बोर्डिंग स्कूल आसले तेचो रूल कितें आसलो की तेंचे कडेन जे चिल्ड्रन्स येतले ओके, सो ते चिल्ड्रन्स आपले जे कितें कल्चर आसा आतां आमचो इंडियन कल्चर आसा स्पेशली बोर्डिंग स्कूल जे आसले ते इंडियन स्टुडंट्सां खातीर म्हणजे इंडियन चिल्ड्रन्सां खातीर आसले. सो तेंच्यांनी आपलो इंडियन कल्चर विसरपाचो आनी अमेरिकन कल्चर एक्सेप्ट करपाचो ह्यो तेंचो ट्रेडिशन आसलें. आनी तशे तरेन ते आपल्या भुरग्यांक जे चिल्ड्रन्स कोणी ते एडमिशन घेता तांकां ट्रेन करतालो. हो तेंचो मेन पर्पज आसलो. सो जेन्ना जिटकाला सा थंयसर एडमिशनाक गेलें सो त्या टायमार ताका थंयसर कितें कितें अशें रियलायज जालें की आपूण जे इतल्या वर्सां जे पेरंट्सा कडसून शिकला तें आतां हांगासर खंय तरी आपणाक विसारपाचें पडटलें. सो ही तेजी मेमरीज जी आसा ती ते लायफानसून केन्ना विसारचें ना. कित्याक ताका फोर्सफुली हांगासर तेजें जें कितें एक्चुअल ओरिजिनल ट्रेडिशन आसलें तें ताका थंयसर विसारपाचें पडटलें आसलें म्हणून ताका तें थंयसर वायट दिसतालें. सो नेक्स्ट जिटकाला डिस्क्रायब दॅट शी रियली फेल्ट बॅड when shawl is taken off her shoulder by school authorities before entering into the dining table. सो आनी एक तेणी आपण एक इन्सिडंट शेअर केला हांगासर. सो जेन्ना जिटकाला एंटर जाताले इन द डायनींग टेबल त्या टायमार थंयसर जे कोणी स्कूल ऑथॉरिटीज असले तेंच्यांनी जी जिटकालान शावल घातलेली शावल मिन्स तुमी हांगासर पळोवपाक शकता अशी ओडणी टायप घातलेली ती तेंच्यांनी काडली. कित्या खातीर तेंचो रूल आसलो की जे कोण चिल्ड्रन्स आसतली तेंच्यांनी शावल्स घालप ना. ओके, सो नेक्स्ट आमी पळयतले शी ऑल्सो वॉन्डर्स हाव द अदर इंडियन गर्ल्स एग्री टू वियर टायट क्लोथ्स वीच वर immodest according to her as their whole body shape could easily been seen. सो नेक्स्ट आनी एक जयसर रूल आसलो की सगळ्या भुरग्यांनी जे कोण थंयसर बोर्डिंग स्कुलान आसा तेंच्यांनी जाता तशें लायट वेअर टायट क्लोथ्स म्हटला. ओके, सो हांगासर तेंच्यांनी तुमी अशें पिक्चरान पळोवंक शकता जशें तेंच्यांनी टायट क्लोथ घातलेले तांकां जाय आनी जिटकालान सिंपल टायप लूज टायप जे एज अ इंडियन भुरगे घालतात तशी तेणी घातलेले. सो थंयसर कंपल्सरी टायट क्लोथ्स घालून वयपाचें आसलें. पण जिटकालाक तें आवडनासलें. कित्या खातीर ते कितें म्हणटाले की जर टायट कपडे घातले जाल्यार बॉडी शेप दिसता म्हणटाले ते. सो ताका ते टायट कपडे सुद्दां ताका आवडनासले. नेक्स्ट जो रूल आसलो यू कॅन सी इन द पिक्चर इवन देअर हेअर वॉज कट शॉर्ट वीच अकॉर्डिंग टू द ऑथर वॉज नॉट गूड. सो तेंचे हेअर सुद्दां जे आसले ते सुद्दां कट केले वयताले. कोणी जर लांब हेअर दवरल्या जाल्यार तांकां कॉल आउट करून ते तेंचे हेअर कट करताले. हर मदर हॅड टोल्ड हर ओनली कावर्ड्स ऑर मॉर्नर्स हेअर शूड बी शेव्ड ऑफ. सो जिटकालाक आपले मदराची जे मम्मीची तेज्या याद येयली की तेजी मम्मी सदांच म्हणटाली ताका केस फक्त केन्ना कट केले वयतात जर कोणी बाबा कावड म्हणजे भिरकूड आसा म्हणजे भियाता खंयच्या कंडिशनाक जाल्यार तो एक तेणी एक कट करपाक जाय म्हणटाली. ना जाल्यार मॉर्नर्स हेअर्स म्हणजे जेन्ना घरान कोणाची डेथ जाता कितें जाता पळय
त्या टायमार एक तर केस कट हेअर कट केले वयता अशी तेजी मदर म्हणटाली. मागीर नेक्स्ट लेटर ऑन झिटकाला एंड अदर गर्ल्स वर टेकन टू द डायनिंग हॉल वर शी वॉज कीनली नोटीस बाय पेल फेस वुमन फॉर नॉट फॉलोईंग द टेबल मॅनर. सो मागीर झिटकाला आनी एक गर्ल्स जे आसले तांकां दोगांकूय डायनिंग हॉलान व्हेले तेन्ना झिटकलान ऑब्जर्व केलें की एक थंयसर चेडूं बसला आनी ते कशें आसा सॅड आसा. ओके, सो हांगासर सॅड आसल्या कारणान सो ते थिंक करता की झिटकलान थिंक केलें की हेका मायट बी कितें तरी पनिशमेंट दिलें आसतली नाजाल्यार आनीक कितें तरी तापयलां आसतलें. सो तेका अशें थिंक केलें कोणी झिटकला. पण आफ्टरवर्ड्स तेच्या फ्रेंडान तेका सांगलें, यू कॅन रीड इन द अदर line, Judevin, another Indian girls, tells her that the pale-faced woman has decided to cut her hair. So ती जी वुमन असली, ओके, सो तेणी डिसायड केल्लें की आपूण आपले कितें करतले, हेअर कट करतले म्हणून ते थंयसर सॅड आसले. सो झिटकला रिवोल्ट बॅक एज शी डज नॉट वॉन्ट टू लूक लायक कावर्ड ऑर अ मॉर्नर. सो झिटकलाक दिसलें की आतां आपले हेअर सुद्दां कितें करपाचें करतले, कट करतले आनी आपणाक अशें दिसपाक नाका जशें तेजे मदरीन सांगलेलें तशें. सो नेक्स्ट पॅरेग्राफ सी, शी हायड हरसेल्फ अंडर बेड इन सम रूम अपस्टेअर. सो ते बेगीन वयर गेले अपस्टेअराचेर आनी आपूण एक बेडी पोंदा वचोन लिपले. बट फायनली तेंचे जेन्ना सगळे जे स्कूल ऑथॉरिटीज आसले ते सर्च करपाक लागले तेन्ना ते तेका अंडर द बेड मेळ्ळे. सो यू कॅन सी इन द पिक्चर शी इज टायड अप एंड हर हेअर इज कट डावन. सो मागीर तेका घट धरले थंयसर चेहराक बांदले आनी तेजे केस जे आसा ते कट केले. शी फेल्ट सो डिप्रेस एंड ह्युमिलिएटेड वीथ धीस. सो तेका जे नाका आसले ते तेका फोर्सफुली त्या बोर्डिंग स्कुलान करपाक लायले. एंड एट लास्ट शी इज रिमाइंडेड ऑफ हर मदर हू वूड हॅव कम्फर्टेड हर ड्युरींग दीस हार्ड टायम. सो ते आपले मम्मीक कितें करताले, मदरीक खूब मिस केले. कित्याक आमी सुद्दां जेन्ना लायफान प्रॉब्लम आसता तेन्ना फर्स्ट आमी रिमाइंड करतला कोणाक, पेरंट्सांक. सो सेम वे झिटकलान सुद्दां आपल्या मदरीक रिमाइंड केलें. सो अशा तरेन झिटकलान आपली स्टोरी एक शेअर केल्या कशा तरेन तेका बोर्डिंग स्कुलान तेजें जें एक्चुअल लायफ जाय आसलें तेका तशें तेका थंयसर सर्वायव करूंक मेळोंक ना. सो हांगासर तेंच्यांनी जी आपली मेमरीज आसा ऑफ चायल्डहूड आसा, ओके, सो ती जी झिटकलान शेअर केल्या. सो नेक्स्ट जो पार्ट आसा, पार्ट 2 अबाउट द बामाज, सो तो आमी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ पळोवया. थँक्यू.